देशभरात पातळिल्ल्या लंपी विषाणून गोंयांतूय प्रवेश केला। गोंयांतल्या 8 गायींक ह्या विषाणूंचो संसर्ग जाला। मात राज्यात म्हयन्याभरा आदींच्यानूच ह्या विषाणू विरोधातली गोट पॉक्स वासिनां दिवपाक सुरवात केल्या। राज्यातल्या सुमार 13,000 गायींक हे वासीन दिलां, अशी माहिती गोरवा सांबाळ खात्याचे संचालक आगोस्तिनो मिश्किता हांणी दिल्या। सध्या वासिनां सोंपल्यात, पुण्याच्यान वासिनां धाडल्यात, ती शुक्रार मेरेन पावतली। शेजारच्या कांय राज्यांनी ह्या विषाणूंचो संसर्ग वाडत आसा, ताका लागून थंयच्यान गायी म्हशी हाडपाक बंदी घाल्या, अशें मिश्किता हांणी सांगलें। देशभरात पातळिल्ल्या लंपी विषाणून गोंयांतूय प्रवेश केला। गोंयांतल्या 8 गायींक ह्या विषाणूंचो संसर्ग जाला। मात राज्यात म्हयन्याभरा आदींच्यानूच ह्या विषाणू विरोधातली गोट पॉक्स वासिनां दिवपाक सुरवात केल्या। राज्यातल्या सुमार 13,000 गायींक हे वासीन दिलां, अशी माहिती गोरवा सांबाळ खात्याचे संचालक आगोस्तिनो मिश्किता हांणी दिल्या।